पेडण्या, मोर्जे, मांद्र्या, हरमल वाठारांत हॉटेल आनी रेस्टॉरंटांनी मोठ्या म्युझिक चलता। रातभर म्युझिकाचो सध्या लोकांक मोठो उपद्रव जावंक लागला। ह्या वाठारांतले गोंयकार विटल्यात। बुधवारा रातीं गांवच्या लोकांची मोर्जे बसका जाली। पुलिसांक मात कांयच आयकूंक येना। आश्वेचे सनसेट आश्रमांत रातीं मोठ्यान म्युझिक सुरू जाल्ल्यान लोक आनीक चाळवले। पुलिसांक मात थंय येवंक 3 वरां लागलीं। पर्यटन मंत्री परुळेकार म्हणटा पयलीं कागाळ करात, मागीर पळोवया। किंवा लोकल कोण आहा तेंच्यांनी कंप्लेन करून आमकां ज्यो बातम्यो कळटा ह्यो पेपरांतल्यान कळटा, मिडियांतल्यान कळटा आनी मिडियांतल्यान थोड्योश्यो सगळ्योच बातम्यो आसता पळय तिचेर आमी कंप्लेन करूंक शकना। आमी तांकां तेंचेर कंप्लेन रजिस्टर करूंक शकना। एखाद्यो जर मिडियान आमकां खरेंच फुटेज दिले, फोटोज दिले, अवश्य तेजेर कारवाई केली वयतली। सगळ्यात गोष्टीन पयलीं पुलीस पावता हें म्हाका दिसता बरोबर दिसना। त्या खातीर पुलीस पावले हे महत्वाचे आनी पुलीस अवश्य तेजेर हे आमचे कितें म्हणटा ते कारवाई करतले। फाटल्या 2-3 म्हयन्यां सावन मोर्जे, मांद्रे आनी हरमल वाठारांत हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांनी राती 10 उपरांत मोठ्यान म्युझिक लावपाचे प्रकार सुरू जाल्यात। थळाव्यांक हे रेस्टॉरंट आनी हॉटेलवाले आयकनात, पुलिसूय जाग माग करिनात। आतां पुलीस काय करिनात जाल्यार लोक करतले म्हूण गांवच्या लोकांची मोर्जे बुधवारा राती उसरां मेरेन बसका जाली। The music goes on beyond 11 o'clock, 12 o'clock and goes on sometimes for even 3 days consecutively. Genuine remark is passed here. If this music does not stop, if the government does not, authorities does not take a note of it, then people are going to take this law in their hand. As a member of Noise Pollution Monitoring Committee for Penna Taluka, we have received very bad experience from the government authorities. People making allegations against us that we are not acting. In fact, it is the authority, it is the government machinery who are not responding to our calls. बसका सोंपता म्हणल्यार आश्वेच्या सनसेट आश्रमात मोठ्यान म्युझिक लायला अशी खबर पेडणे स्वाभिमान संघटनेक मेळ्ळी। ते आयकून संघटनेचे वांगडी सुवातेर गेले। कसलीच परमिशनां नासतना हॉटेलवाले ह्यो गजाली करीत असतात। सनसेट आश्रमाकडेनय असली कांयच कायदेशीर गजाल नाशिल्ली, मात पुलिसांक थंय पावंक 3 वरां लागली। हांगा व्हडली पार्टी चलताली, डिनर पार्टी अशें तांचें म्हणणें, पूण हांगा लावड म्युझिक आसलें आनी ताजे कडेन आमी परमिशन मागलें तर ताजे कडेन ती परमिशन नासली म्हणून हांवें रितसर कंप्लेन पेडण्या पुलीस स्टेशनाक दिवन तांकां कारवाय करची। ही कंप्लेन बहुतेक 8वी काय 9वी कंप्लेन, हाजे पयलीं अजून एक कंप्लेन दिल्ले आसात। पळोवया पुलीस कितें एक्शन घेतात। आश्रम नावाचे एक क्लब हांगा बेकायदेशीर चलता, जाका इलेक्ट्रीक परमिशन ना, जाका वॉटर परमिशन ना, पंचायतीचे कसलेंच हे ना, जे जनरेटर लावन ह्यो पार्ट्यो वाजयता हांगा लावड म्युझिक सगळ्या लोकांक हाचो त्रास जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल तांच्यांनी CRZचो कायदो मोडिल्लो आसा, सामको दर्या तेकिल्ले अशा जाग्याचेर हांच्यांनी हे बांदिल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी सुशांत पळ। पणजेचो कार्नवाल महापालिकेन नेमिल्ली लोकांची समितीच करतली अशें पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्तादान जाहीर केलां। पर्यटन खात्यान कार्नवाल करपाचो यत्न केल्यार ताका खर विरोध करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। कार्नवालाचे तयारेक गार्डनांत महापालिकेन खासा कचेरीय घाल्या। सरकार कार्नवाल करना ही गजाल पर्यटन मंत्री मान्य करता। पणजेचो कार्निवाल कोणे मनोवचो ह्या संबंधान पणजे महापालिका आनी पर्यटन खात्या मदीं केस्तांवां पेटल्यांत। पणजे महापालिकाच कार्निवाल मनयतली अशें महापौर सुरेंद्र फुर्तादो म्हणटा। I am telling again that only CCP will organize the entire carnival in Panjim city, nobody else. Tourism department will only organize the main float of King Momo. All electrical lightings, buntings, decoration of the streets will be organized by the Corporation City of Panjim, for which we have sent a letter to the Director of Tourism and to the Minister of Tourism asking for ₹1 crore. No event manager will be allowed to do anything in the capital city of Panjim. We will remove immediately. It is loud and clear. The Chief Minister of Goa, who is the MLA of Panjim, I have also told him that he should speak to the Tourism Minister to release ₹1 crore to us. CCP will organize in the name of Panjim Carnival Committee. All the Panjimites have joined together under the presidency of Francisco Martin. I am just for नाम के वास्ते चेयरमैन। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान सरकाराची भूमिका स्पष्ट केली। कार्निवाल हे एक गोंयचे फेस्त जावन आसा, त्या खातीर आमकां कमर्शियल फ्लोट थंय अजिबात खपोवन घेतले वयचे ना। हे सगळ्यांक आमी वर्बली आनी
बरोवनूय धाडलेलें आसा. आमी जे CCP पयशे दिता तांच्यांनी तें करप आसता. थोडेशें भितर आनीक एक्स्ट्रा डेकोरेशन म्हणटा पळय, एडिशनल डेकोरेशन म्हणटा पळय, ते आमची इव्हेंट कंपनी आसा, ही आसा एजन्सी आहा पळय, ते फक्त एडिशन करता, बाकी सगळें तेंच्यांनी करपाचें. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. सांगे पालिकेच्या नव्या मार्केट प्रकल्पाचे उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान उक्तावण केलें. ह्या मार्केटाचे दुसऱ्या पावड्याचें काम वर्सा भितर पुराय करपाचें उतरय तांणी दिलां. पालिका वाठारांत घाल्ले नवे स्ट्रीट लायटीचें तांणी उक्तावण केलें आनी नवे सिमित्रीचो बुन्यादी फातर घालो. सांगे पालिकेच्या बाजार प्रकल्पाचे उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान बिरेस्तारा उक्तावण केले. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्र्यान नव्या लायटीचे उक्तावण केले. आयज आमी 3 प्रोजेक्ट केले. एक सेमेट्री 77 लाखाची सेमेट्रीच्या बुन्यादीचो फातर घातलो, दुसरे फावटी घातला. आता पयले फावटी कित्याक जावंक नाका आमी तें लोकां समोर आहा. म्हाजें मत आहा की काम सुरू करपाक वर्क ऑर्डर दिल्या उपरांतूच बुन्यादीचो फातर घालपाक जाय. तेजे पयलीं घाली जाल्यार ताका अर्थ नासता. जावं आमी लोकांक फटोवपाक करता इलेक्शना खातीर. दुसरो इल्युमिनेशन केला आमी 1,06 लाखाचें आनी हो तिसरो 1,40 लाखाचो मार्केट प्रोजेक्ट. वो 40% काम जालां न्ही. हे आनी 70% काम करपाचें उरलां. म्हणून हे 40% करपाक 4 वर्सां लागली. 1,40 लाख लागले. म्हणटा हांवें तांकां सांगलां फुडले 70% जावन 60% काम उरलां पळय ते नवो कॉन्ट्रॅक्टर करून वर्सा भितर करून दिता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.